तो मरे सकाळी 10 ते 10:30 या दरम्यान येयलो हांगा पळय हांगा या एरियेक हांगा येयलो आनी तो पळयलें तेका हांवें तेका पळयतरी म्हाका तें कळ्ळें की तेका दोळ्यान सारकें दिसना म्हण असो रावंड रावंड घुंवपा लागलो तो सारको म्हळ्यार एक दोळो बरो आसता तेगेलो आनी एक दोळो हें जाला फुटला मागीर ते पळयतर मागीर तो असो सकयल देंवन गेलो शेतांत गेलो आनी मागीर थंय गेलो थंयच्यान मागीर तो थंयच मागीर हांवें तेका फोटो बिटो काडले तेजे आनी मागीर फॉरेस्टाक हें केलें सांगलें फोन केलो मागीर फॉरेस्ट म्हणलें की तें वायल्ड लायफाक तेमकां सांगपा जाय न्ही मागीर वायल्ड लायफाक फोन केलो वायल्ड लायफाच्यान मागीर ते मनीस धाडले तेणी 2 जाण येयले ते आनी ते येवन पळयन मागीर तो शेतांत ते सद्याक हॉटेला कडेन आहा पूण अशें कित्याक लागून जालें दिसता तुमकां ते म्हाका दिसता तेजे दोळ कित्यान हें जालें ते खंय जाल्यार झाडां ते एकादेक ना जाल्यार झगडीच बीन जाली जायत न्ही 2 जाणांची गव्यांची जाल्यार तो एकादें शिंग बीन भरून एकादें हें जावंक शकता तुमी सामको लागींच्यान पळयलो हय सामको फुड्यान व्हांवतालो बी रक्त ना तशें काय ना आतां तुका तूं सुद्दां गेले जाल्यार तो तांबडो जालो ते दोळो पूण भितर तेका मंडोळ ती फुटली तेजी आनी तो दुसरो दोळो असतो न्ही तो म्हाका दिसता तेगे ते ह्या दोळ्या हेजेर तो दोळो मारसिल्लो तेगे हें जाला अदू जाला तेका सारकी दिसना म्हाका सकाळ धांक तुमकां कितें कॉल येयलें ते गवरेडा अशें म्हणून आमकां दनपारा सिनेगा हांगा ऑपोजीट पुलीस स्टेशन अजून कोण पावना खंय त्या खातीर आमचे शाखा आहा न्हू ते फक्त गायड आसा 2 जाण पूण तेका मॉनिटर करता मग कितें करतले तेका आतां तेचे आयज तेका मॉनिटर करतले आनी पळयतले वयता जाय रानो हय फाल्यां तेका ट्राय करतले आवाज बीन करून तरी वतना चड तो